मुख्यमंत्री गोंयांत नाशिल्ल्यान प्रशासन पुराय हल्ला हाचेर युती सरकारातले भागीदार तोंड फोडून उलोवपाक लागल्यात। पूण विरोधी काँग्रेस पक्षान ह्याच मुद्द्याचेर आमदारांमदीं पेटून पडला। विरोधी पक्षाचे फुडारी तोंडच उगडनात म्हणून शुक्रारा सांजे काँग्रेसीच्या विधिमंडळ पक्षाची बसका जाली तेन्ना हाचेर आवाज काडून आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान सभात्याग केलो। तो आपल्याच फुडाऱ्यांक दोश दिवपाक लागला। जावं विधानसभेत वा भायर रेजिनाल्ड वेगवेगळ्या विशयांचेर सदांच सडेतोड उलयत आयला, पूण तो आतां आपल्याच पक्षाच्या फुडाऱ्यांचेर तुटून पडपाक लागला। विधिमंडळाचे बसकेंतल्यान उठून गेलो तेन्ना गोवा 365 मागीर ताका फोन केलो, तेन्नाय तो रागारच आशिल्लो। काँग्रेसीचे कांय फुडारी आपले आयकुपाकच तयार नात, तेन्ना हे बसकेक हांवें वचचेच कित्याक अशें तो विचारता। आयकात तो कितें म्हणटा ते। Do you walked out of the meeting? Yeah. I walked out because they are still talking of making appointments after one and a half year of governance. And the sufferings of the poor people are still not been addressed. They want to make an appointment after Chief Minister comes after 1 week. Can you believe it? If Parrikar was there, I asked them what Parrikar would have done. They told me Parrikar would have disturbed the peace of mind of our government. So I said, why are you lacking? Have you become important? I asked them. And I told them I have got solutions. They refused to even entertain my solutions. So there was no place for me there, no. विधिमंडळ पक्षाचे बसकेचो यजमान आशिल्लो विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार तो एक कोसळिल्ल्या प्रशासनाचेर उलयलो, पूण रेजिनाल्ड म्हणटा तो फकत उलयता, मुखार कांयच ना। पळयात बाबू कितें म्हणटा ते। प्रत्येक जण आमदाराचें जर ओपिनियन पळयत जाल्यार खंयच्याच हेतू भितर आयज काम फुडें वचना। म्हणजे एक तरेचें खंय तरी गोंय फाटी गेल्ले भशेन आनी हेजे खातीर हे म्हणजे आमी प्रत्येक आमदाराक म्हणजे 16 आमदाराचे आमी आयज डेव्हलपमेंटाक खीळ अशी मतदारसंघाक एक वेगळे परीचे खीळ पडल्यान जाल्ल्या। कित्याक कसलीय कामां जातली जाल्यार ती बेश्टी आश्वासनां दिवून जायना, तर ती प्रत्यक्षात जावपा जाय, पूण तशें हांगा दिश्टी पडना। कोणाक कोणाक विचारप, जबाब कोण दितलो आतां आमी हांगा सुद्दां आतां पळयत जाल्यार वेगळेंच CM नात, काही मिनिस्टर नात, स्वता PWD मिनिस्टर म्हणटो आतांच म्हणटो कालच प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आपूण अवेलेबल आसा अशें म्हूण सांगलें आसा, हाजे बद्दल तेय नात, फायनान्स ना तेन्ना आतां मिनिस्टर CMय ना। कोणा कडेन सांगप, आतांच आमी CLPक आतां कोणाक वचून कंप्लेन करप, खंय वचप अशें थारलें की आमी अपॉयंटमेंट घेवपा जाय आनी आमकां हें कित्याक जालें तें आमी विचारपा जाय। आतां करतले की कोणाक विचारतले, CMय ना हांगा, CMान कोणाक हें चार्ज दिवन गेल्ली ना, कोणाक विचारप तें आतां। अशे पद्दतीन गोंय फुडें वयतली कशें। फाटले विधानसभा वेंचणुकेत चड सीट काँग्रेसीक मेळूं पासून निमणे युती सरकार भाजपानच घडयले। तेच फुडारी आतां सरकार घडोवपाचो दुसरो चान्सय वगडावन बसतले अशें काँग्रेसीचे कांय फुडारी भितरल्यान उलयतात। पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता आनी व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी।